गोविंद गवळेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडल्या उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू जाल्या। ह्या फेरबदलांत निळकंठ हळर्णकार आनी सुभाष फळदेसाय हांची नांवां येतात। गोविंदा उपरांत आनीक दोगा मंत्र्यांच्यो विकेटी पडटल्यो म्हणून राजकीय सुत्रां सांगतात। कोण म्हणटा निळकंठाक काडटले, कोण म्हणटा सुभाषाक काडटले। हे विशीं पत्रकारांनी शुक्रारा दोगांयकूय गांठून विचारले। सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री, आपली खाती लोक कल्याणाची। निळकंठान पत्रकारांकूच उद्देशून कावळ्याच्या शापान गाय मरना म्हणून थोमणो मारलो। मजगती तिगांक काडल्या उपरांत परतून तिगांक नव्यान घेतले। सद्याक तरी दिगंबर, सभापती तवडकर आनी मायकलाची घरकान्न डिलायलाचे नांव रेसीत आसा। मंत्रीपदा खातीर आपूण तयार आसा म्हणून डिलायला उलयली लेगीत। वेर्णा उद्देगी वसणुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनी नोकर भरती खातीर देश पातळीचेर जायरात काडिल्ल्यान परतून बोवाळ सुरू जाला। ही प्रक्रिया 17 ते 29 जून मेरेन गोंय तशेंच गोंया भायल्या राज्यांनी जातली अशें जायराती वेल्यान कळटा। गोंयांत आशिल्ल्या फार्मा कंपनीत भायल्या राज्यांतल्या लोकांक भरती करपाच्या प्रक्रियेक लागून गोंयकारांचेर अन्याय जाता। गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा दिल्लें। मात तें आश्वासन फेल थारलां अशी खर टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या। मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कंपनी सामकार निशेध केलो। कंपनीच्या प्लांटात काम करपा खातीर जाय तशे एक्सपोर्ट गोंयांत कमी आसा अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्या कडेन उलोवप केले उपरांत कळून आयिल्ल्याचें आरजीपीचो मुखेली मनोज परब सांगता। गोंय सरकारान गोंय राज्य दायज धोरण 2025 जाहीर केलें। दायज धोरणा खाला राज्याची गिरेस्त संस्कृती आनी सैमीक दायज सांबाळपाक म्हत्वाचें थारतलें। इतिहासीक वस्तू, दायज करा, लोककला, उत्सव, शिक्षण, कायदेशीर सुदारणा आनी जैवविविधतायेची राखण करपाचेर ह्या धोरणांत भर दिला अशें पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। उत्तर गोंयचो सगळ्यांत व्हड बाजार म्हळ्यार म्हापशेचो बाजार। हांगा सदचे जिणेक लागपी सगळे सामान उपलब्ध आशिल्ल्यान हांगा गोंयभर लोकांचे येवच आसतात। दर दिसा हजारांनी लोकांचो झुंड ह्या बाजारांत येता वता। मात होच बाजार एक दीस बंद दवरपाची पाळी म्हापशेच्या वेपारी संघटनेचेर आयल्या। 23 तारखेर म्हळ्यार सोमार हो बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला। म्हापशे पालिकेन थापिल्लें जाचक नितळसाण शुल्क म्हळ्यार सॅनिटेशन फी तशेंच हेर मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला। म्हापशे वेपारी संघटनेन म्हापशा पालिका तशेंच नगर विकास खात्या कडेन निवेदन सादर करून 4 मागण्यो तांच्या मुखार मांडल्या। FRA म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट एक्टा खातीर FRC म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट्स क्लेम वन हक्क दावे बेगिनात बेगीन निकालात काडपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केले। मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां फाटीं खासा बसका घेवन FRC खातीर 14 जूनाक उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा ड्रायव्ह घेतिल्ली। ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। आतां 21 तारखेक शेनवारा खासा ग्रामसभा जातल्यो। सत्तरी, काणकोण, सांगे, केपें, धारबांदोडे आनी फोंडे हे 6 म्हालांनी ही ग्रामसभा जातल्यो। हे ग्रामसभेनी FRCच्यो फायली खंय अडकून उरल्यात तो पुराय कश्यो करच्यो हाचेर चर्चा जातली आनी फायली पुराय करून ते फुडें धाडटले। गोंयभर सद्याक FRCच्यो सुमार 10,000 वयर पेंडिंग केसी आसात।
एल्डोराडो या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान मातयेभरण करपाचो निर्णय शुक्रारा पणजी महानगरपालिकेच्या बसकेत घेतलो। तशेंच 14 वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। विरोधी नगरसेवक उदय मडकयकार आनी सुरेंद्र फुर्तादो ह्या बसकेत गैरहजर आशिल्ले। फोंतेनीज वाठारांतल्या हालचालींचेर लक्ष दवरपा खातीर सोमारा सावन एक अधिकारी नेमतले अशी माहिती पणजी नगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान दिली। खंयचें काम करपाक पिराय लागना, मनान ध्येय आसल्यार कसलेंय काम करूं येता अशेंच उदाहरण दिवपी व्यक्तिमत्व म्हळ्यार पर्ये 70चो ज्येष्ठ शेतकरी रामचंद्रचारी। हे शेतकऱ्यान आत्मनिर्भर जावन नाल्ल काडपाचें नवें यंत्र तयार केलां। ह्यान पयलीं टँकर, ट्रॉली आनी बांय उसपुपी यंत्र तयार केल्ल्याची माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। सांताक्रूज वाठारांतल्या तळ्यात 35 वर्सां तरणाट्याची कूड सापडली। ताचें नांव पंकज गांवस। तो सांताक्रूज वाठारांत रावतालो। बिरेस्तारा राती नुस्तें मारतना घाल्ले जाळे काडपाक तळ्यांत देंविल्लो तेन्ना एका रात्री ताका बुडून मरण आयिल्लें आसूं असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। सध्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो पंचनामो केला आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। बुकुळवाडी साखळी हिट अँड रन अपघातात अटक केल्ल्या चौगांची जामिनाचेर सुटका केल्या। जाल्यार कार चलोवपी 17 वर्साच्या सांत चल्याक मेरशी अपना घरात धाडटले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। बिरेस्तारा राती कारीन चुकीच्या दिकेन येवन दुचाकी चालकाक नेटाचो धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान फुडच्यो काडिल्ल्यो। ह्या अपघातात दुचाकी चालकाक दुखापत जाल्ली। उपरांत दिवचल पुलिशेन चौगांक अटक केली। चौदाव्या सुपर सोसा इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत पॅरिस यूथ नुवे पंगडान कुंकळ्ळी युनियनाक टाय ब्रेकात 3-8 गोलांनी मात करून क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो। हो खेळ सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट मैदानाचेर जाली। मॅचीची सुरवात एनर्जेटिक जाली। पॅरिस यूथ नुवे पंगडाच्या फ्रांसिस कुलासो आनी जोवियन कॉस्ता हांचे मॅचीचे सुरवेक सावन गोल करपाचे यत्न चालूच आशिल्ले। दुसरे वटेन कुंकळ्ळी युनियनाचो दौलत देसाय हांणी बरो शॉट मारलो, मात तो गोलाच्या खांब्याक लागून परतलो। दुसऱ्या अर्धात खेळ मिडफिल्डांतूच चड जाल्ल्यान खेळाच्या शेवट मेरेन दोनूय संघां वतीन एकूय गोल नोंद जावंक ना। उपरांत टाय ब्रेकांत लेरॉय कुलासो, आल्विटो डायस आनी शेनय कुलासो हांणी पीवाय नुवे पंगडा वतीन अचूक शॉट मारले। टाय ब्रेकांत कुंकळ्ळी युनियनान एकूच यशस्वी शॉट मारून नाशिल्ल्यान तांकां हार खावची पडली। देखून पॅरिस यूथ नुवे पंगडान 14व्या सुपर सोसा इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो। मजगतीं पीवाय नुवेचो मिडफिल्डर खेळगडो आल्विटो डायस हाका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जाला।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. काणकोणात बांदप चालू आशिल्ली नवी पालिकेची इमारत आणि नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या कामाविशीं आढावा बसका घेतली. हे बसकेक काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार, जिसुडाचे अधिकारी, काणकोण पालिकेचे नगराध्यक्ष आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बांदकाम चालू आशिल्ल्या सुवातेरूय आमदारान भेट दिवन दोन्ही प्रकल्पांची पळोवणी केली. फोणेकेरीच्या करमळे वाठारात वासंती नायक हांच्या घराची सामकी चवथीकाय जाल्या. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची मणत कोसळ्ळी. आतां घराचे छप्परूय कोसळपाक पावला. मात आर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य ना अशें वासंती नायक सांगता. सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंती हांणी केल्या. बेतालबाटी उक्ते सुवातेर धिरयांचे आयोजन केल्ले प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी लियाकत अली शेख आणि केन्सेसाओ रॉड्रिगेज हाचे आड गुन्यांव दाखल केला. कायद्यान अशे धिरयांचे आयोजन करपाक बंदी आसा, मात बेकायदेशीरपणान ही आयोजनां जाता ती कोणाच्या आशिर्वादान ते कळपाक मार्ग ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
मांद्रे मतदारसंघातले मुखेल रस्ते धोकादायक स्थितीत आसात. सगळ्या रस्त्यांची चाळण चल्ली आसा. भौशीक बांदकाम खात्यानूय पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून आयलां. पयल्याच पावसात रस्त्यावेले डांबर व्हांवन गेल्ले आसात आनी रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय आसा. देखून बेगोबेग रस्त्यांच्या उतिकायेची दखल घेवन संबंदीत खात्यान दुरुस्ती करपाचेर भर दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. तिस्क उसगांव एमआरएफ कंपनी लागसार जाल्ल्या अपघातात दोगा जाणांक दुखापत जाली. फोंडेच्यान उसगांव वचपी पोस्टाच्या गाडयेचो तोल वचून त्याच वाटेर वचपी दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान पोस्टाचो टेम्पो उमटलो. दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बशिल्ले दुखापत जाल्ल्यान तांकां बेगोबेग उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार घेवन घरा धाडले. मात ह्या अपघातांत पोस्टाच्या टेम्पोचें बरेंच लुकसाण जालां. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय पुलिसांच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलान 1 जानेवारी ते 15 जून या 5.5 म्हयन्यांचे मजगती 78 गुन्हे दाखल करून 98 जाणांक अटक केल्ली आसा. अँटी नार्कोटिक्स सेलान केल्ल्या कारवायेंत आतामेरेन 73.75 कोटींचे 149.402 किलो घोळे वखदां जप्त केल्ली आसा. तशेंच अटक केल्ल्यामध्ये 26.53% गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्ल्याचेय उक्ताडार आयलां. अहमदाबादाक जाल्ल्या भयानक विमान अपघाता उपरांत आता विमानांतल्यान प्रवास करपी जीव मुठीन धरून प्रवास करतात अशें दिसून आयलां. मंगळारा गोवा ते सोलापूर फ्लायटीत जाल्ल्या भयानक टर्ब्युलन्सा उपरांत आता बिरेस्ताराक सांजे गुवाहाटी ते चेन्नय वचपी इंडिगो कंपनीच्या विमानाक इमर्जन्सी लँडिंग करचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गुवाहाटींतल्यान टेक ऑफ केल्या उपरांत ह्या विमानांत उड्डाणा खातीर जाय तशें फ्युअल नाशिल्ल्याचें समजतात पायलटान बेंगलुरू विमानतळाचेर फ्लायट लँड केलें. पायलटान चेन्नय एअर ट्रॅफिक कंट्रोला कडेन संपर्क साधून बेंगळुरू विमानतळाचेर फ्लायट लँड करून फ्युअल रिफील जातकीच चेन्नय वचपाक भायर सरले. मात ह्या विमानांत आशिल्ले 170 प्रवाशांक थारायिल्ल्या वेळाचेर पावपाक कळाव जालो. इंडिगोच्या फ्लायटी फाटल्यान हैदराबाद ते तिरुपती वचपाक टेक ऑफ केल्ल्या फ्लायटीन 10 मिनटां भितर हैदराबाद विमानतळाचेर लँड केलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय तांत्रीक बिघाड जाल्ल्या कारणान फ्लायट लँड करची पडली अशें उक्ताडार आयलां. SG2696 ह्या फ्लायटीन 80 प्रवाशी आशिल्ले. पायलटाच्या लक्षांत येना फुडें ताणें एअर ट्रॅफिक कंट्रोलाक कळीत करून लँड करपा खातीर परवानगी घेतली. मात ही इमर्जन्सी लँडिंग नाशिल्ल्याचें स्पायसजेट कंपनीन स्पश्ट केलां.
अहमदाबादच्या भयंकर विमान क्रॅश अपघाता उपरांत आता एअर इंडियान महत्वाचो निर्णय घेतला. सध्या एअर इंडियान 6 फ्लायटी रद्द केल्ल्यो आसा. तातूंत आंतरराष्ट्रीय विमानांचो चड आस्पाव आसा. 15 जुलय मेरेन गोंय ते लंडन, अमृतसर ते लंडन ह्यो फ्लायटी रद्द केल्या. तशेंच दिल्ली ते केनियाच्या नायरोबी वचपी फ्लायट लेगीत 30 जून मेरेन रद्द केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दर एका फ्लायटीची चांचणी करून सुरक्षेच्या दृश्टीन पावलां उबारपाचेर सध्या एअर इंडियान भर दिला. अहमदाबादात जाल्ल्या अपघाताची पुनरावृत्ती जावची न्हय म्हणून हो निर्णय घेतिल्लो आसा. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मद्रासान QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी क्रमवारी 2016च्या पहिल्या 200 क्रमांकात पदार्पण करून संवसारीक पावंड्यार 180वें स्थान मेळयलां. हाका लागून फाटल्या वर्साच्या 227व्या क्रमांकावेल्यान सुमार 47 सुवातींक फाटीं उडून उल्लेखनीय सुवात मेळयल्या. अंदू वर्साच्या संवसारीक वळेरेंत ही संस्था 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावल्या. ह्या वळेरेंत 200 क्रमांका भितर भारतीय तंत्रज्ञान संस्था दिल्लीन 123व्या क्रमांकाचेर स्थान मेळयलां, जाल्यार IIT बॉम्बेन 129 क्रमांक मेळयला. मात IIT खरगपुरान 215वो, IISc बंगळुरूत 219वो तर IIT कानपुरान 222वो क्रमांकाचेर स्थान बळकट केलां. ह्या भायर दिल्ली युनिव्हर्सिटी 328व्या क्रमांकाचेर पावल्या. IIT गुवाहाटी 334, IIT रुरकी 339वो क्रमांक मेळयला. फाटल्या 5 वर्सांत संवसारीक पावंड्यार वीज निर्मिती क्षमतेत भारत 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावला, अशें आंतरराष्ट्रीय उर्जा एजन्सीच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. भारताची वीज मागणी जायत्या गजालींक लागून व्हडा प्रमाणांत वाडत आसा अशें अहवालांत उजवाडाक आयला. हातूंत वेपारी आनी निवासी मुळाव्या साधन सुविधांचो विस्तार, वाडटे एसीच्या मागणेक लागून तशेंच हेर घरगुती उपकरणांच्या वापरांत जाल्ली वाड हाचो आस्पाव आसा. आसामाच्या नलबारी जिल्ह्यात बिरेस्तारा सकाळी जाल्ल्या घडणुकेत 2 शाळेच्या विद्यार्थ्यांक आनी एकल्याक थळाव्याक बुडून मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ब्रह्मपुत्रा न्हंयेत मध्यभागी शाळेच्या भुरग्यांक घेवन तशेंच हेर सावार नागरिकांक घेवन वतना बोट उलटली आनी ह्या दुर्घटणेत 6 जाण बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटा. गुजरातात सध्या सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. वचत ते रस्ते उदकापोंदा तुंबल्यात, जाका लागून येरादारी लेगीत आडखून पडल्या. लोकांसयत जनावरांचे बरेच हाल जाल्ले आसा. सुमार 400 गोरवांक वाटावपाक यश आयिल्लें आसा. तशेंच साबार वाठारांनी आडखून पडिल्ल्या लोकांकूय बचाव कार्य करून सुरक्षीत सुवातेर व्हरपाक यश आयलां. सगळ्यां खातीर सध्या तात्पुरती जेवणा खाणाची आनी मुळाव्या साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्ले आसात. सध्या गुजरातात NDRF तशेंच SDRF पथकां मोठ्या पावंड्यार बचाव कार्य करतात.
फक्त काय वरांच पडिल्ल्या पावसात जयपूर शारांतले रस्ते उदकापोंदात तुंबले जाल्यार साबार घरांनी उदक शिरले. रस्ते उदकापोंदा गेल्ल्या कारणान येरादारी आडकून पडली. मजगतीं पहिल्याच पावसान नव्यान डांबरीकरण केल्ले रस्ते कचले. ह्या सगळ्या घडामोडींक लागून लोकजीण विस्कळीत चल्ली आसा. 300 वर्सां पोरणे शारांतूय आतां शारीकरणाक लागून खंय तरी फटको बसपाक सुरवात जाल्ली आसा. हे सामकेच थक्को दिवपी आसा. पावसाच्या उदका सयत घाणयारे उदकूय लोकांच्या घरांनी पावलां अश्यो कागाळी येवपाक लागिल्ल्यान प्रशासनान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा. सध्या उप्राशिल्ल्या परिस्थितीक लागून प्रशासनाच्या कारभाराचेर प्रश्नचिन्ह उबें रावता. फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या भलायकी आणि केंटकी विद्यापीठाच्या मार्की कॅन्सर केंद्राच्या संशोधकांनी केल्ल्या अभ्यासात चड चरबी आशिल्ले चड साकर आशिल्ले आहार खाल्ल्यान फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय जोडल्या. अशा आहारांतल्यान ग्लायकोजनाची पातळी वाडटा. बदलते जिणेशैलीक लागून सध्या तरणाटे फक्त भायले जेवण खाण जे चड करून तेलकट आनी चरबी वाडोवपी आसता ताका पसंती दिता. देखून आहारात समतोल आसप खूब गरजेचें आसा, जाका लागून अशा तरेचे रोगांचेर आळो हाडपाक मजत जाता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी